नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल या कार्यावळीत आज आमच्या बरोबर स्टुडियोन आहा साळगांवचे आदले आमदार आणि गोंय राज्याचे मंत्री आदले बाब जयेश साळगांवकर. जयेशाक आज स्टुडियोन आपोवपाचो कारण म्हटल्यार एकच की फाटल्या विकांत ताणें BJP सोडली आनी ताणें आपले एक दुसरी वाट धरल्या. जेन्ना आमी जाणा 2027 इलेक्शन जावपाच्या विधानसभेचे आनी ह्या वेळार ताणें सोडप म्हणजे अशे तरेन आमकां दिसता की ताका दिसलें आसतलें की जो आमदार सद्या आसा तो ही इज ऑन BJP, जो निवडून येयलो काँग्रेस टिकेटीचेर, नाव इज इन BJP. सो मे बी BJP वील गिव हिम अ टिकेट एंड मे बी देर वर सम डिफरन्सीस वीच वी डू नॉट नो. ते आज आमी ताका विचारया की एक्झॅक्टली जालें कितें आनी कारण कितें ताजो BJP सोडपाचो आनी फुडली तेजी वाटचाल कितें आसतली. जयेश बाब, नमस्कार तुका परत एकदा. आमकां शॉक असो म्हणू शकना आमी, पूण आमी जाणा आसले मोरलेस की जयेश वील हिट समवेर एल्स. इतलो टायम कित्याक लागलो? टाईम लागलो म्हणजे सुरवातीक च्यान एक नवी पार्टी जॉईन केल्या. आय वॉज इन काँग्रेस फॉर मोर दॅन अ डेकेड. आणि जेन्ना काँग्रेसीन म्हाका 2-3 फावटी रिजेक्शन्स दिली, दॅट टायम विजय सरदेसाय सेड वाय डोंट यू कम विथ अस. म्हणून हांव जॉईन जालो गोवा फॉरवर्ड. आय कंटेस्टेड इलेक्शन. आणि एक थोडोसो म्हाका दिसता एट दॅट टायम एक मिस्टेक जाली दॅट वी अलायन्ड विथ द BJP. आणि टायम एंड अगेन विजय सरदेसाय हॅज सेड सॉरी टू दीस मूव. आणि ताका लागून खंय तरी म्हाजेरूय मागीर प्रेशर येयलो की सर्टन सेक्शन ऑफ वोटर्स वीच वेंट अवे फ्रॉम अस. ताका लागून वी हॅड टू टेक अ डिफिकल्ट डिसिजन. लोकांनी म्हाका सांगलें की यू जॉयन BJP नाव. आणि तशें तेंचे कडल्यान ऑफर आयली बिकॉज आय वॉज विनेबल एट दॅट टायम. तांकां दिसलें की हांव जिखूंक शकता म्हणून, बिकॉज तेंचे चडशे आसतना इट इज मोर ऑफ यू वॉज सिटींग MLA. सिटींग MLA एंड मोर ऑफ विनेबिलिटीचेर ते टिकेट दिता. म्हणून ती टिकेट म्हाका दिली गेली. आणि आफ्टर लुजींग दॅट इलेक्शन म्हणजे आय वॉज अशें म्हणू शकता की देर वॉज नो सपोर्ट इवन आफ्टर इंडक्टिंग मी इनसायड द पार्टी. देर वॉज नो सपोर्ट. सो ऑन माय ओन आय स्कोर्ड सर्टन नंबर ऑफ वोट्स. आणि मागीर आफ्टर दॅट आय ट्राय टू पार्टिसिपेट इन 2-3 एजिटेशन्स वेरीन इट वॉज ट्रायड टू पॉलिटिसायज दॅट. म्हणजे ते जो मुद्दो, जो लोकांचो इशू आसा, हो इशू थंयसरूच धरून फूल मुद्दोच पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न जालो दोनूय वेळार. तेन्ना हांवें चिंतलें की इन्स्टेड ऑफ पार्टिसिपेटींग आय वील सपोर्ट फ्रॉम बिहायंड. आनी लोकांचो इशू, लोकांचो मुद्दो जिखोवन म्हणून. ताका लागून आय केप्ट मायसेल्फ अवे. इन बिटवीन आय ऑल्सो थॉट की आय डीड माय बीट ऑफ वॉट एवर केम माय वे तो हांवें शेअर केल्लो आसा. आनी आयज सालिगांवचो लोक जेन्ना म्हाका वळखता, म्हाजें नांव जेन्ना घेता, तेन्ना देर इज अ स्मायल ऑन द फेस. हांवें कोणाक दुखोवंक ना, कोणाक हर्ट करूंक ना. जाता इतली कामां केल्ली आसा. आय ट्राय टू पूट बेसिक्स इन प्लेस. हेल्थ सेंटर म्हणा, सालिगांवचे 20 MLD प्लांट म्हणा, जावं जो न्यू सबस्टेशन, अनमेन सबस्टेशन आसा, ह्या सारके इश्यूज आसा, हे सगळे हांवें मार्गी लायले. तेन्ना टेंडर जाल्ले, वर्क ऑर्डर्स मेळयल्यो विच आर स्टील अंडर कंप्लिशन. कामां कितें केली ती आमी बरोबर. पळोवया. तेकाच लागून लोकांक दिसलें की अशे खुबशे अराउंड 97 वर्क्स विच आर स्टील पेंडींग, विच आर नॉट डन. ती कामां खंय तरी जावपाक जाय परती. आनी लोकांचे मेन इश्यूज सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे लोक जे म्हाजे बरोबर BJPचे स्वताचे लोक येयल्ले, जे म्हाजे बरोबर तेंच्यांनी काम केलें, ते आयज निग्लेक्ट जाल्ले आसा. अशे सगळ्या लोकांनी मेळून म्हाका एक सांगलें की वी नीड यू बॅक. आनी जो तूं सामकोच भायर रावला पळय, देर इज अ बीग वेकन्सी इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. देर इज नो कॉम्पिटिशन इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड पीपल आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड. म्हणजे जो सिनियर वर्कर जो आसा, इवन BJPचो म्हणा, इवन काँग्रेसीचो म्हणा, दे आर बींग टेकन फॉर रायट, टेकन फॉर ग्रांटेड. आनी ताका लागून तांकां दिसलें की तेंच्यांनी म्हाका सांगलें, दे शोड फेथ इन मी. अँड ऑन दॅट फेथ आय ऑल्सो थॉट लायक आय वील कीप फेथ इन द पीपल हू आर टॉकिंग टू मी. आनी आय मूव्ड फॉरवर्ड. And this is followed by the No, resignation. but is it because of the work or is it because तुका कळ्ळें की आपणाक तिकेट मेळपाची ना? Because Kedar is already there as a ML. ही इज देर तिकेटीचो इशू अजून जावंकच ना. तिकेटीचो इशू तेंचो जशें सांगल्या प्रमाणे तिकेटीचो इशू सर्वेचे जाता. खुबशे आमदारांक तिकेटी मेळना न्हू. तिकेटी खुबशा आमदारांक ते डिनाय करता. मे बी केदाराकूय डिनाय करूं शकताले, म्हाजें नांव परत कन्सिडर जावंक शकतालें. बट आय एम नॉट गोईंग दॅट वे अगेन. म्हाका जे लोकांनी सांगलेलें आसा की दीस इज द नीड, वी कॅनॉट सर्टन इश्यूज, गार्बेज प्लांट म्हणा, सर्टन इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड. आनी ते म्हाका दिसता एड्रेस जावपाची गरज आसा. आनी लोकांचो सामको त्रस्त जाल्ले आसा लोक.
Yeah. 39 एच्या लागून जे दोंगराचेर पत्रे मारलेले आसाय सगळे इवन NDZ दोंगराचेर पत्रे मारलेले आसा हे इश्यूज रिलेट जावपा जाय लोकां बरोबर ते फायट आउट करता लोकांक दिसता की हांवें तेजे बरोबर रावचो तुवें हे सगळे इश्यूज कितें आहा तुजे प्रॉब्लम्स तुवें CM आनी दामू बरोबर घेतले. दामू बरोबर CMA बरोबर घेवपाक सद्दां एक मॅन्डेट दिल्लो आमदार आसा आनी ते आमदाराक काम करपाक टायम मेळपाक जाय ते आमदाराक काम करपाक फ्रिडम मेळपाक जाय आमी मदीं वचून ताका जशें म्हाका ऑब्जेक्शन्स आनी म्हाका लोकांनी तेंच्यांनी जे म्हाका त्रास केल्ले तशें आय डोंट विश दॅट द करंट MLA शूड गो थ्रू ऑल दॅट अँड द वर्क इज हॅम्पर्ड ताका लागून काम करूं न्ही लोकांचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते इश्यू सॉल्व करूं न्ही रादर आय वॉज अ सायलंट स्पेक्टेटर टू ऑल दीस पण जे इश्यूचेर लोकांक म्हाजो सपोर्ट जाय आसलो फ्रॉम बिहायंड आय वॉज स्ट्रॉंगली बॅकिंग दॅम. पण तुवें आतां इतलेशे म्हाका प्रॉब्लम सांगले जशे गार्बेज प्लांट 39A तुवें एक्टिवली हितून पार्टिसिपेट केला. ऑफकोर्स Of course, I'm asking you because I'm a resident of Saligaon and I know you very well. You know me very well. So म्हाका हो विचारूंक दिसता की गार्बेज प्लांटान एजिटेशनान खंय तरी दिसला तुका. बरोबर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर तूं पळयशी न्हू जाल्यार यू आर अ रेजिडेंट ऑफ सालिगांव यू टेल मी सिन्स द कमेन्समेंट ऑफ गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट टील टुडे एक कोणें मिटींग घेतल्या गार्बेज ट्रिटमेंट नाका म्हणून जावं एक्सपेन्शन स्टॉप कर म्हणून कोणें मिटींग घेतल्या इट वॉज मी you must have witnessed that meeting and there was a large crowd who objected it and civil societies पंच members citizens everybody got together to object it आम्ही म्हाका दिसता जवळ 15 दीस आमी थंयसर गाडी वचपाक दिवना बिकॉज ऑफ द लिचिड which was लिकींग ऑन द रोड आमी सिस्टम घातलो की सगळ्या लिचिडाक एक ट्रे आसची पोनाक म्हणून सो दॅट द लिचिड इज नॉट खुबशे लोक पडटाले तेन्ना आतां ते ट्रे आसा पूण आतां प्रॉब्लम असो जाला की इट इज एक्सपॅन्डिंग आनी बाकीचे जे वाठारांच्यान गाडयो येता त्या वाठारान दे हॅव स्टॉप ट्रिटींग द गार्बेज अँड ऑल द गार्बेज इज बींग सेंड टू सालिगांव वेन सालिगांव वी से इज अ हेरिटेज विलेज थंयसर बरी ओल्ड पोर्चुगीज हावजीस आसा बरे सोसायटीज आसा बरी रेजिडेंस आसा त्या विलेजांच्या मदल्यान बरी स्कूल्स आसा त्या बरी चर्च आसा आमची सालिगांव तेच्या मदल्यांच्यान जर तूं एक दुर्गंधीचो एक ट्रक जर वयता आनी एक वचना तर फूल गोंयच्यान जर थंय ट्रक्स येता सो दीस हॅज टू एंड समवेर म्हाजो असो विचार आसा की आय वॉन्ट टू थ्रू योर मिडियम आय वॉन्ट टू टेल दीस द पीपल ऑफ सालिगांव आमी एक वर्साचो टायम एका दिवपाचो एक वर्साचो टायम टू सेट अप युअर ओन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट्स इन रिस्पेक्टीव कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी जर तुमी करूंक ना जाल्यार इमिजिएटली वी वील टेक एन एक्शन आनी सालिगांवचो सगळो लोक येवन येता पळय गाडयो ह्यो बंद करपाचे परते काम करतले 1 year's time is maximum what we can give and within 1 year's time it has to cater only to the people of Saligaon, only to the people of Kalangut or some coastal villages for which the plant is meant to be. पयलीं आमी पॉलिटिक्स उलोवया बाकीचे मागीर गजाली करया म्हाका पयलीं सांग तुवें BJP सोडच्या पयलीं तूं CMाक मेळ्ळो दामूक मेळ्ळो CMाक मेळ्ळो ना बरोबर मेळ्ळो दामूक मेळ्ळो सो वॉट डीड दे टेल यू म्हणजे सोडटा जाल्यार सोड कित्याक दामून डिनाय केलो की आपणाक खबर ना की कोण रिजायन करता काय म्हणून दामून इमिजिएट प्रेसाक सांगलें की आपणाक खबर ना कोण रिजायन करता काय म्हणून तूं म्हणटा तूं मेळ्ळा ताका ताच्या नंतर आमदारान एक स्टेटमेंट केलो की तूं गेलो आनी CMा कडेन ब्लेसिंग्स घेतले ब्लेसिंग घेतले कशें तो व्हिडियो पयला सो डीड यू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ CM बिफोर लिविंग कशें आसा न्हू खंयसरूय एनी पार्टी आय गो म्हणजे आय ऑर एनी कोणाची समज गेलो थंय घरान इट इज माय ड्युटी टू टेल द चीफ ऑफ दॅट प्लेस दॅट आय एम एक्झिटींग म्हणून आनी हांवें एक रिस्पेक्टफूल म्हाजें रिलेशन दवरलेलें आसा एक स्टेटमेंट तुवें पळयला फ्रॉम BJP जर हांव गेल्लो जर तशें पिक्चर क्रिएट करपाक जाय आसलें नो बडी इवन तेंचे कोण मिडिया सेल जावं तेजे कोणी जावं ऑर्गनायजेशन जावं नो बडी हॅज स्पोकन अगेन्स्ट मी आय हॅव दॅट रिस्पेक्ट आनी हांव तो एक म्हाका दिसता एक आय वूड से इट एक ऑरा घेवन चलता की आय गिव यू रिस्पेक्ट एंड इन रिटर्न आय एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू हांव CMाक सांगपाक गेल्लो फक्त हांव रिजायन जाता म्हणून CM वॉज बिजी दॅट डे ही वॉज कमींग फॉर सम कॅबिनेट मिटींग भायर सरतना ताका सांगलें हांव म्हणलें आय वील जस्ट टेक 1 minute टायम हांव फक्त हांगा येयला म्हणलें फक्त सांगपाक आनी स्टँडींग हांवें तो केदारान असो हात करून दाखयता पांया पडटा कसो करता पळय CM मायट हॅव अ CCTV कॅमेरा इन दॅट रूम तो CCTV कॅमेरा चॅक कर सांग आय वॉज स्टँडींग इन फ्रंट ऑफ द CM आय टू आय इन रिस्पेक्ट आनी CM सुद्दां म्हाका म्हणपालो ऑल द बेस्ट जयेश वॉट एवर डिसिजन यू मस्ट हॅव टेकन इन युअर मायंड तुज्या बऱ्याक लागून कितें चिंतलां आसतलें ऑल द बेस्ट दीस वॉज द स्टेटमेंट पांया पडप हात लावप हे आमचे हितून तसले ते केन्ना करूंक ना आनी केन्ना जावचें ना आय बिलीव यू सेकंडली हांव तुका एक सांगपाक केदार नाका ती स्टायल केल्या पळय अशी म्हणजे पांया पडटा असो हात केला पळय
कालचोच तुका एक एक्झाम्पल दिता हांव. आय वॉज कॉल्ड एट तपोभूमी फॉर अ फंक्शन. सालिगांवचे कितें फंक्शन आसलें तें. आय वॉज कॉल्ड, केदार वॉज कॉल्ड. आतां दे वील नॉट मेक अस सीट सेपरेटली न्हू. सगळ्यांक एके बरोबर बसयतले, एके बरोबर जेवणां वांटले. दे वील नॉट मेक मी सीट हियर अँड मेक केदार सीट द अदर सायड. तेजो जो मिडिया सेल कोण फोटोग्राफर आसलो न्हू, तो कॉर्नरांचे आमचे फोटो घेतालो. एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम आय थॉट ही मायट बी ट्रायंग टू यूज दीस फोटोग्राफ्स. आनी एके कडेन आमी डिनराक जेन्ना बसले, महाप्रसादाक जेन्ना बसले, आमकां एका टेबलार तेंच्या चेंबरान व्हरून बसयले महाप्रसाद घेवपाक. तेन्ना महाप्रसाद घेताना जेयताना सुद्दां तो फोटो घेतालो. हांव तुका विचारूंक सोदतालो, बाबा तेका लास्टाक केदाराक हांव कितें मांडयेर वचून फोटो घेवं काय म्हणून. तसो तुका फोटो जाय काय म्हणटा तो कितें. आनी आय एम अफ्रेड की हे फोटोग्राफ्स तेणी घेतलेले आसा देवाचे रिगार्ड्स न दवरता, जावं सद्गुरूचे थंयसर तपोभुमीचेर गेल्ले ते रिगार्ड्स न दवरता, हे फोटो ते व्हायरल करतले एट सडन पॉयंट ऑफ टायम. कळ्ळें तुका. इंटेंशन इज when all these things, when somebody does, So you see, you there feel it is there with Malais or something. yeah, it is with Malais. Insecurity feeling येयली आसतली. He was very comfortable till Tulio was there. He used to allow Tulio to go for functions. तो स्पॉन्सर करतालो, तुलियो फंक्शन अटेंड जातालो. पण द मोमेंट आय रिझायन्ड, ऑल दीस हॅज स्टार्टेड. तर हितून मॅलिफाईड इंटेन्शन्स आसा अशें तुका दिसता. फोटोग्राफी करून ओके फॉर युअर कलेक्शन इज गुड, बट इट शुड नॉट बी युज्ड against. About Jayesh's aura, I would like to tell my viewers, actually Jayesh is my 1 year senior to me in the college. आणि आम्ही कॉलेजीन असताना आम्ही जाणा जयेश he still has that aura what he used to walk, सदांच ती हायट लांब, आणि वी ऑल नो ही नेवर स्पोक लाईज. सो तितलो तरी विश्वास आहा म्हाका ताजेर, थँक्यू. बिकॉज आय नो. आणि दुसरी गजाल, जयेश, BJPचे आमी उलयता, तूं BJP जॉयन जालो जस्ट एट द फॅग एंड ऑफ इलेक्शन्स. ओके, दॅट 1-2 months तुका मेळ आसलें. आय डोंट थिंक 2 months सुद्दां. एक्झॅक्ट फॅग एंड इलेक्शन अनावन्स जावपाचें आसलें आनी यू जॉयन्ड. Nobody expected. We knew that you are going to join, पण expected not on the expected lines. ताच्या नंतर तूं इलेक्शन सांडलो. यू सेड दॅट तुजो तो कनेक्टूच नासलो BJP कडेन, ताणें तुका सपोर्ट करूं ना. ताच्या नंतर तूं इलेक्शन सांडलो. ताच्या नंतर तूं 4-4.5 वर्सां BJPन खंय दिसलोच ना. 1-2 मिटिंगेक खंय तरी फोटो बारीक जयेश दिसतालो मदीं. सो दॅट कनेक्ट विथ BJP वॉज नेवर देर. यू वर इन काँग्रेस फॉर 10 years. That connect more than 10 years. more than 10 years. So that your heart still remains a congressman. I म्हणटा काँग्रेस Minded, not Congress. Congress minded. Okay. So you were never with BJP. ताका लागून BJPकूय खंय ते दुखलें ना, कारण तूं चड वेळ BJPन खंय उरलो ना, खंय मिटिंगेक दिसलो ना, एजिटेशनाक दिसलो ना. Should we expect you to join Congress now? हांव पयलीं तुवें सांगल्या पळय तेजेर एक मातशें उलय. तेजेर उलोवपाक सोदता. BJP खंय फरक पडलो ना अशें ना. BJPचे फॉलोड बाय माय रेजिग्नेशन देर आर लिडर्स ऑफ BJP हू कॉल्ड मी. म्हणजे तूं दे शूड हॅव, म्हणजे अशें जावंक जाय आसलें की तुका रिटेन करपाक जाय आसलो. तुज्या सारको मनीस तांकां जाय आसलो. म्हणजे फॉर नॉर्थ गोवा द कायंड ऑफ फेस दे आर लुकींग फॉर, जावं आनीक खंयच्या लेवलाक तांकां, म्हणजे वाय वूड ते जर कोणाक वचोन जर पंचायत शेणलेल्या मनशाक जर घेता, इंडक्ट करता, जाल्यार आय एम एक्स जिल्हा चेअरमॅन, आय एम एक्स मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, आनी अशें खुबशे हितून काम केलेलो मनीस हांव. दे वूड नॉट सिम्पली लेट मी गो अवे. तांकां तें दिसलें की खंय तरी अन्याय जाला, पार्टीच्या भितर अन्याय जाला, आनी दे कूड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम रिझायनींग. एक जालें. सेकंडली, जॉयनींग एट द फॅग एंड, this was my conscience telling me not to join in between, not to defect. As the defectionaचो जो परिभाषा जी आसा, की defection is when you get elected on one party and then you jump without resigning to another party is defection. म्हाका मदीं ample of opportunity आसली. लायक फाटल्या दिसांनी एक विनोद पालेकरान has also endorsed my statement saying आमकां आपूण कॅबिनान आसतना जयेशाक ऑफर आसली, आनी तेन्नाचे द टॉप मोस्ट लिडर हॅड कम टू माय ऑफिस की तूं घे विजय सरदेसाई कितले पोर्टफोलियोज तूं घे, तेजो पोजिशन तूं घे. आय सेड आय विल नॉट नेवर डू इट. हांव म्हणलें असलें केन्नाच करचो ना. दीस वॉज द फर्स्ट इन्स्टन्स वेन आय वॉज अ मिनिस्टर. सेकंड इन्स्टन्स वॉज वेन दे वर इंडक्टिंग 10 people. 10 जाणांक घेवच्या पयलीं तूं आनी जर विनोद आमच्या बरोबर येता जाल्यार वी वील रिथिंक ऑफ टेकिंग 10 people म्हणून. स्टील आय सेड नो, knowing that they will be taking 10 people and we will be आमकां हितून काडून वतले. बट आय वॉन्टेड टू स्टे विथ गोवा फॉरवर्ड till the end.
म्हणजे एक जर कोणाकडे प्रॉमिस केला जाल्यार तो प्रॉमिस निभोवपाचो हें आमच्या हितून आसा. दॅट इज इन माय ब्लड. आनी ताका लागून आय कंटिन्यूड टील द फॅग एंड. इफ आय टू चूज टू जॉयन BJP एट दॅट टायम, तुका दिसना म्हाका टायम मेळटलो सगळ्यांक कन्विन्स करपाक, सगळें अरेंज करपाक. आय वूड नॉट लॉस्ट द इलेक्शन. आय वूड हॅव बीन द मिनिस्टर अगेन, वूड हॅव बीन द मिनिस्टर एंड वन एज अ मिनिस्टर. बट यू हॅड अ डिफरंट कॅमेराडरी विथ मनोहर पर्रीकर. हांव जाणा सून इलेक्शन जावन तुमी गव्हर्मेंट फॉर्म केली. मनोहर पर्रीकर स्पेशली तुजे आनी विनोदा कडेन विजीट करतालो. मनोहर पर्रीकर लायक्ड मी आनी हांवें ताका एकदां असोच मनोहर पर्रीकर बरोबर म्हाका केन्ना जर गव्हर्नर पॅलेस येता, जयेश खंय आसा, आय एम एट गव्हर्नर्स पॅलेस म्हण हांव ताका मेळपाक असो सुद्दां 2-3 दिसांचो गेला. येताना हांव म्हणटालो की कित्याक काँग्रेस मायंड आसल्या कारण माय सन ऑल्सो बिलीव्ड इन काँग्रेस आयडियोलॉजी आनी तशें आमचे मायंडसेट आसतालो. सो आय सेड सर, माय सन इनिशियली बिफोर मी बिकमिंग MLA ही यूज टू हेट यू. तो न्यूज पळयतालो टीव्हीचेर. आनी नाव सिन्स आय एम विथ यू ही इज लविंग यू नाव. तर म्हाका तेणें एकूच स्टेटमेंट विच आय स्टील रिमेंबर की मनोहर, यू कॅन हेट मी ऑर यू कॅन लव मी बट यू कॅन नेवर इग्नोर मी जयेश. म्हणजे आय एम सच अ पर्सनॅलिटी. म्हणजे तशें म्हाका म्हणटालो पर्रीकर की यू आर डुईंग अ वंडरफूल वर्क आनी यू कंटिन्यू विथ दीस वर्क. तेन्ना ताणें म्हटलें, दॅट टायम ताणें फोर्सी केल्लें की तूं काम करीत राव. आय सी म्हणजे कंटिन्युअस MLA आपल्याक तुज्यान दिसता म्हणून. म्हणजे द वन हू इज डुईंग वर्क फॉर पीपल अँड म्हणजे कोणाक दुखयनासतना, कोणाक त्रास करनासतना सगळ्यांक बरोबर घेवन आमचे म्हणून स्पेशली BJPच्या लोकांक जे हू आर इन द ऑपोजिशन. आनी आयज तूं थंय आमदार मंत्री आसा, तूं तांकां केन्नाच कोणाक इल ट्रीट करूंक ना आनी हांवें केन्ना करूंक ना. माय क्वेश्चन स्टील रिमेन्स अबाउट जॉयनिंग काँग्रेस. सी, इट कंप्लिटली डिपेंड्स ऑन माय पीपल. जेंच्यांनी म्हाका फुडें काडला ते फाल्यां ठरयतले. लेट मी वर्क ऑन द फील्ड, लेट मी गो टू पीपल्स हावजीस, लेट मी थोडे रागार आसतले, थोडे हॅपी आसतले रिजायन जाला म्हणून, थोडे रागार आसतले. ते रागार जाल्ल्या लोकां कडेन प्रत्येकाच्या दारान म्हाका वचपाक जाय. आय हॅव टू से सॉरी टू देम, आय हॅव टू कन्विन्स देम. आनीक जे म्हाज्या वांगडा हॅपी आसा, जेंचे म्हाजेर फेथ आसा, त्या लोक म्हाज्या बरोबर आसाच. पण रिमेनींग ऑल्सो आय हॅव टू एन्श्युअर दॅट एवरीबडी कम्स अलोंग. थोडे लोक आसतले, थोडे क्रिटीक आसतले, पण थोडे पार्टी एफिलिएशन्स लागून अगेन्स्ट आसतले. पण एकलो पार्टी एफिलिएशन सुद्दां आसतना सुद्दां म्हाजे बद्दल क्रिटिसायज करचो ना. सो दॅट इज द वे आय हॅव ट्रिटेड पीपल. लोक म्हाका जे म्हाज्या फुडल्यान फ्लॅग घेवन नाचताले पळय पयलीं, ते लोक जेन्ना म्हाज्या ऑफिसान भितर सरताले, टेन्शनान भितर सरताले, पण भायर सरताना हांसून भायर सरताले. No, but is there any offer come from the Congress as of now? There is no offer from the Congress. There is. You met Girish? I've not met also. Since Girishan अध्यक्ष जाला पार्टीचो, कांय कॉन्टॅक्ट ना गिरीशा कडेन. नॉर्मली गिरीशाचे आमचे म्हाका मेसेज घालता, पण ते मेसेजीस बंद जाल्ले आसा. म्हाका कित्याक लागून ते खबर ना. गिरीश ऑल्सो नॉट मेसेजींग एंड निदर हॅव आय मेसेज. पयर एक हांगासर आमची जी समाजाची एक मिटींग आसता, जावं एक पुजा आसता हरवळ्या, ती ह्या वर्सा गिरीशाक पडल्या. पण थंयसर असो एक हे परसेप्शन जावचें न्हू की मिटिंगेक वचून गिरीशाक अपीस करपाक लागून ते हांव पुजेक पावला म्हणून. आय रिस्ट्रेन मायसेल्फ फ्रॉम गोईंग देयर ऑल्सो. Okay. So you are trying to avoid the contact with Girish as of कॉन्टॅक्ट now. अशें दिसपाक जायना की आय एम नाव नॉकिंग डोर्स. म्हाका म्हाजे स्वताचेर विश्वास आसा, म्हाज्या लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा. लेट पार्टीज डिसायड जर आनी लेट माय पीपल डिसायड वेर आय शूड गो. म्हाका एक क्वेश्चन आन्सर अजून मेळना. तूं BJP जॉइन जालो, दॅट टायम यू फेल्ट दॅट यू वूड विन, आनी वॉट इज द रिजन फॉर लिविंग गोवा फॉरवर्ड एट दॅट टायम? रिजन फॉर लिविंग गोवा फॉर सर्टन सेक्शन ऑफ वोटर्स जे आमचे वोट बेज आसलो. आमकां अक्रॉस पार्टी लायन्स म्हाका तेन्ना वोट जाल्ले. काँग्रेसीचे वोटर्स जाल्ले आमकां. फूल कम्युनिटी, सम मायनॉरिटीज, एवरीबडी हॅड सपोर्टेड मी. पण जेन्ना आमी अलायन केले पळय, अलायन करून थोडेशे लोक, खुबशे लोकांक राग येयलो. आनी राग येयल्या कारणान वेन दे वेंट अवे, हांव आतां मंत्री जाला आसतना जेन्ना म्हाका जर तुवें काम केलां जाल्यार तो म्हाका मंत्री जाला म्हणून तर पॉलिश करपाक येतलो आसलो. दे डि नॉट कम. तेंच्यांनी जे पयस रावले पळय तांकां राग आयलो की आमी अलायन केलें म्हणून. आनी हेजो म्हाका दिसता विजय ऑल्सो हॅज एक्सपिरियन्स दीस. आनी तेणें खूब फावटी खुबश्या ओकेजनाचेर लोकांची माफी मागल्या, सॉरी मागला की वी मेड अ मिस्टेक म्हणून. आनी लोकांनी आमकां माफ करचें आनी फुडें वचचें. बट यू वेंट अ स्टेप अहेड आनी आनीक एक डबल मिस्टेक केली, मागीर डायरेक्ट BJP जॉइन जालो. करपाचें कारण हें की म्हाजी इतली कामां पेंडींग आसली, लोक कल्याणाची कामां पेंडींग आसली. म्हाका दिसलें की ही कामां जावप इम्पॉर्टंट. आयडियोलॉजी अशें आयज खंयचे पार्टीची पळय तूं, आयडियोलॉजी म्हूण कितें उरल्या. एनी पार्टी आज प्रत्येक पार्टीचो एक स्लोगन आसतालो, ही आपली आयडियोलॉजी म्हणून. ते पार्टी कोण मनीस आसा, ते पार्टीची आयडियोलॉजी कितें उरल्या. माय आयडियोलॉजी इज फॉर पीपल ऑफ सालिगांव.
सालिगांवच्या लोकांक कितें जाय पळय तें जर पावप इज माय आयडियोलॉजी. सो लोकांक कितें जाय तें करतलो तूं. लोकांक कितें जाय तें करतलो. सो देर वॉज नो लोकांक कितें जाय तें केलां हेज्या पयलीं. 95% ऑफ द पीपल टोल्ड मी टू जॉइन बीजेपी. सो दॅट इज वाय आय जॉइन्ड बीजेपी. No, but I heard there was a grudge with Vijay because अशें म्हणटाले की you and Vinod were there and your ministries were run from back end by some other people. अशें कांय ना. देर वॉज कंप्लीट फ्रीडम एंड देर वॉज सपोर्ट फ्रॉम विजय ऑल्सो. विजयाक आय एम थँकफूल टू विजय. विजया कडेन तेन्ना खुबशे आमदार खुबशे लिडर्स विजया कडेन गेल्ले नॉट टू गिव मी अ टिकेट. पण विजयान म्हाका ते फुड्यान घेवन तेन्ना म्हाका आय वॉज डिनायड बाय काँग्रेस. In 2017, I was denied by Congress, saying that nobody in the constituency knows me. हांव जेन्ना लुईजीन फाल्यारोड गेलो, रमाकांत मल्लीक हूज अ सरपंच ऑफ पिलेन, जेचे कडेन 11 मेंबर आसा, तेजे स्वताचे मेंबर आसा, तो सरपंच जर वचून सांगता की जयेशाक टिकेट दी जिखता तो म्हणून, आनी तुजे कडल्यान जर रिप्लाय येता की तेका कोणूच वळखना म्हणून. सो हांव तुका स्पेशली एक इन्स्टंट सांगतलो. यू परमीट मी ऑन दीस. मनोहर पर्रीकारान एक मिटींग केल्ली पणजे. आणि ही कॉल्ड दिलीप्स सपोर्टर्स, स्पेशली जे वॉर्ड मेंबर्स आसा पळय ते. आनी वॉर्ड मेंबरांक प्रत्येकाक विचारले तूं कितले वोट दितलो. सो कंबायनींग ऑल द पंचायत सगळ्यांचो वोट टॅली जालो इज मोर दॅन म्हणजे एकलो म्हणलो 400 दिता, एकलो म्हणलो 500 दिता. सगळ्यांचो टॅली मेळोन जालो 16,000. 26,000 वर वोटर्स आसा सालिगांव. 16,000 जर ते हेच जर दिवं शकता जाल्यार दिलीप जिखलो न्हू. तेणें म्हणलें आतां हे सगळें सोड. आय डोंट वॉन्ट अ रोजी आन्सर फ्रॉम यू. गिव मी द करेक्ट पिक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी नाव. ते मला फक्त जयेशाक काँग्रेस तिकेट मेळोवप ना. तो मला आपूण दॅट आय वील टेक केअर ऑफ. तुमी कामाक लागा मागलो. आनी म्हाका खरीच काँग्रेस तिकेट मेळोंक ना. सो एकदां न्हू 3दा आनी परत हे म्हाजे कडेन जाल्लें आसा. जिल्लो हांव जिखलो आसतना प्रेसिडेंट चॅरमॅन आसतना म्हाका काँग्रेसीन तिकेट दिवंक ना. सो सद्या काँग्रेस तिकेट तुका आतां मेळ्ळी जाल्यार तेन्ना मेळोंक नासली, आतां मेळ्ळी जाल्यार. लिसन टू मी. हांव जिल्लो आसतना चॅरमॅन आसतना म्हाका काँग्रेसीन तिकेट दिवंक ना. 2012 हांव एम्बिशियस आसतना 58% सर्वे रिपोर्ट ऑफ विनेबिलिटी आसतना म्हाका काँग्रेसीन तिकेट दिवंक ना. इन 2017 परती म्हाका काँग्रेसीन तिकेट दिवंक ना. आय वॉज डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट इलेक्टेड. आय वॉज शंटेड आउट विदाउट इवन म्हणजे म्हाजे कडेन उलयनासतना म्हाका तेंच्यांनी काडलो. ब्लॉका वयलो म्हाका काडलो. आनी सडनली फ्रॉम ऑल वेरेवर आय वॉज म्हाका म्हणजे फॉर नो रिजन आय वॉज वर्किंग फॉर द पार्टी. सुभाष शिरोडकर जेन्ना पार्टी प्रेसिडेंट आसतालो म्हाका म्हणलो जयेश हांगा बस, सायडीक बस, हांगासर बस. फुडें फुडलो प्रेसिडेंट तुका बस येत ना. हांव सर कितें आसा, आमकां काम करपाक जाय. प्रेसिडेंट तूं आसतलो, फाल्यां आनी कोण आसतलो. आय हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. आय हॅव टू वर्क फॉर द पार्टी आनी आय हॅव टू वर्क. मिटिंगेक हेंचे कडेन लोक जमना जाल्यार जयेश म्हाका सांगताले. म्हापसा रवी नायकाचे मिटिंगेक फूल मिटींग हांवें जमयल्या. आय वर्क सो हार्ड फॉर काँग्रेस. चेंबर ऑफ कॉमर्सान जर कोण महिला इन्चार्ज जाता फूल हॉल हांव भरतालो. खंयची मिटींग आसा खंयची कितें प्रत्येक कडेन तो कोण रेड्डी ब्रार आयलो तेजी मिटींग आसात. लोक आमी हाडप, खर्च आमी करप, सगळें आमी करताले. आमी सगळी हे काँग्रेसीक लागून करून पळयल्या जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट थॉट प्रोसेस. सेक्युलर मायंडेड पर्सन आनी केन्ना म्हणटा काँग्रेस मायंडेड पर्सन ती विचारधाराचेर चलताले. 2021 जेन्ना 22चे इलेक्शन जालें 2 म्हयने आसले तुका सांगलें एक अशें एलिगेशन तुजेर आयलें की बीजेपीन तुका बरीच ऑफर दिला पयशांची आनी दॅट इज वाय यू जॉयन बीजेपी. तुजें कितें? खूब लोक अशें उलयता. म्हाका दिसता एक बिल्डींग काम चालू कोण तरी म्हणटा 100 कोटी जाले आनी तेच म्हणटा. वन स्टेटमेंट विल आन्सर युअर क्वेश्चन. म्हाजी एक परवरी बिल्डिंगेचें काम चालू आसा. इतली वर्सां काम अजून जायना म्हाजें काम. तेन्ना येता वयता म्हणटा ती जयेश कितें करता. जेन्ना तूं म्हणटा पळय जयेश कितें करता म्हणून, जर म्हाका 100 कोटी दिल्ले ते बिल्डिंगेक म्हाका हार्डली एक थोडे पयशे जाय कंप्लीट करपाक. ती कंप्लीट करून हांव ती जेन्ना तेजेर रेवन्यू म्हाका जनरेट जातलो आसलो. बट इफ आय एम नॉट एबल टू कंप्लीट दॅट बिल्डींग हेजे वयल्यान तूं चिंत म्हाका कितले पयशे दिले आसतले पळय ते. दिस वन स्टेटमेंट शूड आन्सर युअर क्वेश्चन. जयेश, वी स्पोक अ लॉट अबाउट दीस पॉलिटिक्स. म्हाका आतां तूं एक गजाल सांग. 39A आनी गार्बेज प्लांट दीज आर द 2 बर्निंग इश्यूज इन and saving the identity of Saligaon. I am myself a resident of Saligaon. जेन्ना ती शेतां आसतली त्या आतां सद्या थंय पळयत जाल्यार लॉट ऑफ मायग्रंट्स तूं जर मोले भाट बीन वयर पळयशी इट्स रियली इन बॅड शेप. नॉट जस्ट इन सालिगांव, मेनी अदर प्लेसीस. खुबशे कडेन दोंगरां घातरल्या. आय विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू आवर MLA ऑल्सो. पूण आय वॉन्ट इट सिन्स यू आर हियर. what is your plan to change this? आमी तेन्ना आसतनाच गेट स्टॉप्ड आनी तेन्ना तो एक फ्रिडम वॉक म्हणून कितें केल्लो.
टू स्टॉप मोर एनक्रोचमेंट्स आणि विकपाची. कोणें थंयसर लोकली शेतां फील्ड विकलेली, धाकटे धाकटे पोर्शन्स विकलेले, स्ट्रीप ऑफ लँड्स विकले, स्ट्रीप ऑफ फिल्ड्स विकलेली. ते सगळे आमी बंद केले. ते कोणाकडे पयशे आहा ते परते घेया म्हणटा पयशे. कित्याक आमी हांगासर कितेंच जावपाक दिवचे ना. हे जे फिल्ड्स आसा, हे जे खजान आसा, हे राखून दवरपाक जाय. आमी शेतांची कनेक्टिविटी सुद्दां नॅरो रोड्स आसा पळय ते नॅरोच दवरले. इवन डेव्हलपमेंट करतना रिटेनिंग वॉल जे रोडाक जाय आसले रिटेनिंग वॉल बांदले. थंय जाल्यार आमकां फ्रॉम 3 मिटर्स 2 मिटर्स आमकां ते व्हडले करपाक मेळटाले. टार केले, सगळे केले. पूण आमी ते आसा पळय ती वीट दवरली. कल्वर्ट्स जे आसा ते दवरले. जे ट्रेडिशनल नाल्लाज आसा, ते नाल्लाज एनक्रोच करपाक मेळटाले काम करताना. मातसो भितर जो 3 मिटराचो 2 मिटराचो नालो आसा तो 1 मिटर करपाक मेळटाले आनी थंय सायडीक तेका स्कोप दिवपाक मेळटालो कन्स्ट्रक्शनाक, वीच वी हॅव नॉट डन. कळ्ळें तुका. सो आय फ्रॉम द हार्ट, हांव ओरिजिनली सालिगांवकार तें सांगता तुका. हांव जणकार आसलो पयलो सालिगांवचो. सो आय हॅव दॅट कनेक्ट विथ द सालिगांव. आनी सालिगांव फक्त हेरिटेज विलेज म्हणून हेरिटेज फेस्टिवलाक येयली म्हणून सालिगांव हेरिटेज विलेज जावचो ना. यू हॅव टू प्रिजर्व इट द प्रिस्टायन ब्युटी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन्स टू कम. इम्पॉर्टंट इज जे आमचे आयज उदक कंटॅमिनेट जाल्लें आसा तेजेर उपाय करपाक जाय. असले फुटपाथी घालून आनी कितें घालून जावचें ना. देर आर सो मेनी स्किम्स वेर यू डक पिट्स आनी तूं वॉटर पर्क्युलेशन जावन वॉटर चार्ज ग्रावंड वॉटर रिचार्ज जाता. अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स आहा. रुर्बन मिशन सारको मिशन हांवें सालिगांव प्रोजेक्ट हाडलो वीच इज नो वेर टू बी सीन. आयज तेजे कोण उलयत ना. थ्रू RDE आमी तो मुद्दम सालिगांव हाडलो. दॅट वॉज 100 crores प्रोजेक्ट. देर वॉज अ सॅटेलायट टावन इन सॅटेलायट मार्केट इन गिरी. आयज तो सिवरेज प्लांट येता पळय तेका तेकोन थंयसर सॅटेलायट एक आसचे कित्याक रस्त्या सायडीक रोड सायडीक जे हॉकर्स बसता, जे वेजिटेबल वेंडर्स बसता, जे फ्रेश ग्रोवन वेजिटेबल्स हाडून थंय विकता, तांकां एक टावन एक मार्केट स्पेस आसचो. जो सांजचो लोक कामाक सोडून घरा वता, ही कॅन ड्रायव्ह इन एंड ड्रायव्ह आवट डुईंग शॉपिंग ऑल्सो आनी तांकांय गिरायक जातलें, तांकां एक डेडिकेटेड प्लेस मेळटली. अशे सारके विचार आसा वीच नथींग इज बीइंग डन. कळ्ळें तुका. ताका लागून म्हाका दिसता की पीपल शूड गिव मी अनदर चान्स. to get all these things. आता what next, Jayesh? This is my last question to you. What is your next plan of action? Congress ticket you have not asked for, they have not offered you. No. Are you going to go independent or you are going to take a U-turn and go back to Goa Forward? I am all my steps so far has been म्हणजे स्टार्टिंगान सगळे स्टेप्स आसा पळय म्हाजे फ्रेंड्स आनी जी आमची टीम आसा जावं लोक आसा हेंच्या सजेशनाचेर आनी हेंच्या एडवायसाचेर घेतलेले आसा. फुडलो सुद्दां स्टेप म्हाजो तसो आसतलो. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट. सद्या जी एंटी इनकमन्सी आमच्या हितून आसा, ज्या तरेचे ट्रिटमेंट लोकांक मेळटा, ज्या तरेची कामां जावपाक जाय ती कामां जायना, मियरली कॉस्मेटीक चेंजीस वील नॉट हेल्प. डीप रूट डीप क्लिनींग म्हणटा पळय तें जावपाची गरज आसा. आनी गोईंग अक्रॉस द सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीज आय वील मीट पीपल. आनीक सुद्दां कितले इश्यूज आसतले जे लोक ओपनली उलोवन दाखयना, ते लोकांचे ते क्वेश्चन सर्फेस जावपाक जाय आनी ते लोक ते क्वेश्चन एड्रेस जावपाक जाय. दीस वर्क वील बी डन इन कमिंग 6 months. ओके. सो गोवा फॉरवर्डाचे तुवें म्हाका अजून सांगूना आन्सर. गोवा फॉरवर्डाचे गोवा फॉरवर्डानूच म्हटलां न्हू की कोण जर आमची पार्टी सोडून गेला जाल्यार ते पार्टीक परते आमच्या हितून एंट्री ना. सो देर द क्वेश्चन एंड्स देर. Okay. So there is no rethink on Goa Forward because they are not going to They have accept. thought it very firmly. So what am I to say? Thank you very much, Jayesh. तुवें आमकां टायम दिलो जो प्रेशियस आनी येवन ती आमची सगळी क्वेश्चनां हाताळ्ळी. जयेश हॅज अ व्हेरी स्ट्रॉंग प्रेझेन्स एवरीवेर. ताका हांव खूब पयलींच्यान वळखता. वी आर नॉट मेरली विलेजर्स, म्हणजे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मनीस न्हू. वी नो ईच अदर फॉर अ लॉंग टायम. सिन्स आय टोल्ड यू दॅट ही इज माय सिनियर इन द कॉलेज. आनी ताच्या नंतर सुद्दां वी हॅड अ व्हेरी गूड बॉन्ड वेन ही वॉज अ मिनिस्टर. वन मिनिस्टर जो तेन्ना फोन मारलो जाल्यार फोन घेयना जाल्यार एटलिस्ट एक 10 मिनटांनी 15 मिनटांनी केन्ना तरी सांग सुरज वॉट हॅपन. दीस इज समथींग वीच आय डोंट थिंक सी विथ एनी अदर मिनिस्टर्स डुईंग इट. There are a few like Rohan and all do it, but then others don't expect the thing, and I really miss those kind of ministers today. आणि जयेशाचे कितले उलयत न्हू जाल्यार आय एम नॉट सेईंग दॅट केदार डजंट डू दॅट. केदार नाव इज GTDC चेअरमॅन. ताच्या पयलीं घेतालो. आतां तो एक कॉल आज करीत जाल्यार फाल्यां रिप्लाय करता. सो दीस इज समथींग खुबशे जाणां कडेन जायना तें. Maybe because of the time, but Jayesh is a very nice guy. आणि
थँक्यू जयेश बाब, तू स्टुडिओनी येयलो आनी Thank आमची you very much. सगळीं क्वेश्चनां हाताळ्ळी. वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्युचर. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.